एअरपोर्ट इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जो जाता आमचे डिमांडाचेर हो एअरपोर्ट जातालो, पण ह्या एअरपोर्टाचे बेनिफीट आमकां कितें मेळटा हें आजून आमकां तेंच्यांनी सांगूं ना। आमी तांकां एम्प्लॉयमेंट खातीर आमी नांवां दिल्लीं, आजून एकट्याकय अपॉयंट करूं ना। हो समज बेनिफीट आमकां मेळना जाल्यार आमकां एअरपोर्ट कित्याक जावं? आज तेज्या सीओ कडेन आमी उलयले, आमचे सगळे प्रतिनिधी उलयले, कमिटी मेंबर, आनी ताणें सांगलां पयलें प्रिफरन्स म्हणटा तें आमचे लोकल लोकांक मेळटलें। जे लँड लुजर आहा तांकां पयलीं आमी प्रिफरन्स दितले, तशेंच विलेज वायज जे आहात लागीं तांकां दुसरे प्रिफरन्स, आनी तशेंच पेडण्या तालुक्याच्या लोकांक दुसरे प्रिफरन्स दितले, आनी मागीर गोंयचे पळयतलो खंय मेळना जाल्यार। 48 वरां भितर एकाच आमदार मंत्री बाबू आजगांवकाराची ही दोन तोंडां। सरकाराच्या मंत्र्यान भायले भायर बंद वडयिल्ले हे सरकाराचे म्हत्वाकांक्षी प्रकल्पाचे काम उपरांत 48 वरां भितर अशें कितें घडलें काय म्हूण पेडणेकारांक दुबाव। बहुजन समाजाचेर अत्याचार जाता। आतां 2019 इलेक्शनात जेन्ना आमकां भारतीय जनता पार्टीचो जेन्ना संपूर्ण आमी हे करतले, हांगासून ताका हद्दपार करतले, तेन्ना आमकां दिसता कितें बहुजन समाजाक स्वतंत्र मेळटले। हे पुरेपूर हांव जाहीरपणे उलोवंक करता, बहुजन समाजाक आयज खंयसरूच वालोर ना। एक गोष्ट म्हत्वाची म्हणजे बाबू आजगांवकारान ह्यो आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक बाबू आजगांवकारान घेतलेलो आसा। काल बाबू आजगांवकार मोपा एअरपोर्टाचेर थंय गेलो आनी काम बंद केलें। जो मनीस कॅबिनेट मिनिस्ट्रीन जो आसा तेणी पयलीं रिजोल्यूशन घेवंक जाय आसलें मिनिस्ट्रीन बसून, बाबा आपूण आयज मोपा एअरपोर्टाचेर वयता आनी काम बंद करता म्हणून। तो आयज वयता आनी काम बंद करता, दुसऱ्या दिसा वयता आनी थंय काम चालू केलें म्हूण सांगता। हे कशें कितें शक्य आहा? काम बंद पडलें, परत 24 वरांनी सुरू केलें। हे नाल्ल फोडपाची जी नाटकां केली, ही नाल्ल फोडपाची नाटकां फाटली पार्श्वभूमी मिनिस्टरान स्पश्ट करची पडटली। पेडणेकारांक सामकेच बाबा अनपड अशें समजुचें न्हू, कारण पेडणेकार आमी सुशिक्षीत आहात, पेडणेकारांक बरें वायट कळटा। कोणी कितली जरी नाटकां केली जाल्यार ह्या नाटकाचे बाबा राग रंग कसो आसतलो आनी कितें आसतलो हे जाणून घेवंक शकतात। त्रिमंत्री समितीक कांयच अर्थ ना। सरकार अमेरिकेंतल्यान चल्ला ते पळयल्यार खंय सगळ्या मंत्रीमंडळाकूच घरा धाडपाचे। आज गोंयचे निर्णय जे आसात ते अमेरिकेक सांगून येतात, आनी हे जे पळय 3 जाणांचें मंडळ जें स्थापन केलां तें कांयच कामाचें ना। त्या खातीर म्हाका दिसता की प्रत्येक गोश्टी कडेन जी आंदोलनां चलतात आज गोंयांत, जावं ती कूळ मुणकारीची जावं ती मागीर नद्याच्या राष्ट्रीकरणाची जावं, मागीर म्हादय नदीचेर जावं, मागीर खाणबंदीचेर जावं, मोपा विमानतळाचेर जावं, टॅक्सी चालकांचें जें पळय हें आसा आंदोलन आसा तें जावं, मागीर कोळसो जे पळय आसा ताजेर जावं, प्रत्येक गोश्टीचेर हें सरकार विफल जालां। त्या खातीर आनी नैतीक जबाबदारी धरून हे सगळे हें मंत्रीबळ बरखास्त करचें आनी राजिनामो दिवचो। कित्याक हे तर 12 जाणां येयले आनी 12 जाणांनी येवन हें सरकार स्थापीत केलां हेवटेन तेवटेन करून, त्या खातीर ह्या सरकाराक कांय दम ना आतां। मोपा एअरपोर्टा खातीर धनगर समाजाची 14 घरां आलेल्ली, तांचें पुनर्वसन कासरवडणे गांवांत केलां। घरांच्या बांदकामाचो मंत्री बाबू आजगांवकारान नाल्ल फोडलो। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस आनी विनोद मेथर,